मडगांव सोपो कंत्राट प्रश्नाचेर पालिका मंडळाची बसका तापली। हे बसकेत कंत्राटदाराचेर चड कर घेता म्हणून आरोप केल्ले। जाल्यार सरकारान जाता तितले बेगीन चौकशी करची अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक महेश आमोणकारान मागला। नागरी संस्था पावणेक ताच्या आवडीच्या कंत्राटदाराक तेंको दिता, जाल्यार फेस्ताक जी स्टॉलां लागतात तांचे कडल्यान इतलो सोपो कित्याक एकठांय करतात असोय प्रश्न आयलो। होली स्पिरिटाचे फेस्तांतल्यान अंदू 30 लाख सोपो एकठांय केल्ल्यान नगरसेवकांनी मुखेल अधिकारी रोहित कदमाक परबी भेटयली आनी इतली वर्सां सोपो कमी कित्याक घेताले हाची चौकशी करपाची मागणी नगरसेवकांनी केली। ऐकात। तो एक आशिल्लो भितर 3 वर्सांचे एक्सपिरियन्स मागपाचे सोपो कलेक्टराक सोपो कोण कलेक्शन करता का म्हजें म्हणणें आसा 3 वर्सांच्या एक्सपिरियन्साची गरज कित्याक? फाल्यां अदानी येतलो हांगा, अंबानी येतलो, बीड 75 लाखाचे आसा तेजेर तो 5 कोटीची घालतलो आनी लोकां कडेन कलेक्शन करनासतना वतलो। वॉट इज प्री कंडिशन? प्री कंडिशन घालप हें प्युअरली इटसेल्फ सो सीपी इज इनवॉल्व। हे प्री कंडिशन घालून पयशे खावपाचे हे धंदे। तुका पयशे चड कोण दिता तेंचे तो पयशे घेवपाक तयार ना, म्हणजे तांकां बिल्डरूच तयार ना आनी पयलीं हाज्या हे 75 लाखा भितर जे 30 लाख आतां हांगा आयिल्ले आसात फेस्ताचे ते पासून इनवॉल्व जाल्ले आशिल्ले आनी फेस्ताचे पयशे भरिल्ले फक्त 4.5 लाख रुपया 4.5 लाख। नाव दीस सिस्टम ऑफ सीओ हेज गॉट 30 लाख फॉर दॅट। सो हे सगळे भानगडी करपा खातीर ही प्री कंडिशनां घालता। कित्याक ताका स्पेशल टेंडर दिवना फेस्ताचो। स्पेशल टेंडर ताणें घेतिल्लो जाल्यार तो ते रेट करपाक शकतालो तो। ही इज टेकिंग 3,000 पर स्क्वेअर मिटर 2 मिटराचे स्टॉल आसा। सपोज म्युनिसिपालिटी 2 मीटर स्टॉल्स एंड दे हॅव टेकन 4,700 आवर रेट म्युनिसिपालिटी। पूण हो टॅक्स घेता 2 मिटराचो 3,000 म्हणून हो जावूय जाल्लो आसा म्युनिसिपालिटीचो आनी हो ताका सीपी सामील आसा तो स्लिपूय बीन दिना 3,000 लोकांक। म्हणजे चल्ला कितें? हातूंत सगळ्यांनी इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। फाल्यां सीएमान सुद्दां करपाची, होम मिनिस्टराची करपाची इन्क्वायरी ह्या मनशांचेर। हा म्हणजे टेंडर तूच घेतलो परतो पयर ताका 32 लाख ऑफ कर म्हणून सगळें आशिल्लें तो सीपी बसता ते जालें रिजोल्युशन जालें आमचें जालें म्हणटा, डिवायड जालें म्हणटा सगळें। म्हणजे डिसिजन तूच घेता, सगळें उलयता तूच। एक्सपिरियन्स घेतलो एक्सपिरियन्स आमी सगळ्यांनी ऑपोज केला। एक्सपिरियन्स गरज ना, हेज्या पयलीं एक्सपिरियन्स घेना आशिल्ले। आतां पळय घनश्याम शेडकार आमगेलो सिनियर मोस्ट कावन्सिलर आशिल्लो तो सारकें उलयला। आतां फाल्यां अंबानी आयलो आनी कोण आयलो, फाल्यां जर टाटा आयलो आनी ताणें सांगलें आपूण 4 करोडांक घेता फुकट, आपणाक नागात लोकांचे पयशे जाल्यार तुमी कितें एग्री जावपा ना? म्युनिसिपालिटीक फायदो। तेन्ना कितें करता? एक्सपिरियन्स मागतलो ताजे कडेन ना न्ही। म्हणून एक्सपिरियन्स म्हणटा तें ऑपोज केला। नाल्यार आमी सीओक सांगलां तूं डीएमए कडेन कितें तें हें कर म्हणून। आमकां चेंजीस जाय परते ते सगळें सेटींग ताजे कडेन पयलीं तितलें एक्सपिरियन्स आशिल्लें। वो कोण सोपो कलेक्शन करता एक्सपिरियन्स आशिल्लें ताजे कडेन, ताका तुमी दिला आनी आतां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट येता म्हणजे तुमच्याच मनशाक तुमी दिवपाक सोदतात परते ताका दिवपा पडलें न्हू सपोज कशें दितले ते एक्सपिरियन्स मुळे ताकाच हें करतात। मागीर डिफॉल्टर आसा सगळें आसा तांचे चिंतपा जाय। अरे फेस्ताचे ते आमचे आतां इतलीं वर्सां आमी ल्हान मडगांवकार पळयता। घे मरे तूं 100 रुपया 300 घे मरे तूं दिसाक तूं 600 रुपया लायता म्हणजे 3 हजाराचे एका स्टॉलाचेर घेता। लोक कशे रावतले? काल बी बाणावलेची म्हाका एक चण्याकाल मेळ्ळी ती डायरेक्ट सांगता आमी हेज्या फुडें बाबा मडगांव फेस्ता येना म्हणटा। म्हणजे तुमी येवन गोंयकारांकूच हें करता मरे हांगा। कॉन्सर्ट एम्ब्युलन्स लक्ष घालपाची गरज आसा हितून। स्टॉलवाल्यान एक व्हिडिओ काढला की तुम्ही म्युनिसिपालिटी नागयता म्हणजे ते बाबड्या पयसल्यान येयल्यान स्टॉल घालपाक। अरे म्युनिसिपालिटीचेर येता न्ही ऑब्वियसली ते म्युनिसिपालिटीचेर येता लास्टाक कलेक्शन करतले हे नागयतले हे लोकांक येता कॉन्सिलरांचेर येता म्युनिसिपालिटीचेर आनी हो सीपी आतवयर काडटा। धांवता तो कितें विचारल्यार तुमच्या फुड्या प्रेसा फुड्यान पळोवन येता क्वेश्चन केल्यार धांवता तो सामील आसा। तो पळय ताणें बायट दिला पळय तुमकां आपूण खतले तितून इनवॉल्व ना। आय हॅड कंप्लिटेड 1 year आय एम व्हेरी इनोसंट इज नॉट इनोसंट। तो आसा भितर सगळें सामील आनी तो एक ना एक विजिलन्साचे कसले भानगडी फसतलो आनी त्रासां पडटलो। तो सारको सामील आसा भितर म्हणून तो बसपा रेडी ना। वर्सां तुमकां फेस्ता कडल्यान ते 5 ते 6 लाख येताले, ह्या फावटी 30 लाख येयले। ह्या फावटी माय जायले म्हणून वो चीफ ऑफिसर जो आसा न्ही ताणेंच तें सगळें हें केलें, बरें काम केलें। एसजीपीडी ते गार्बेजीचे आमकां ऑलमोस्ट 1.2 शेअर दिवपाचे आसा। सो वी हॅव रिटन
letter in last December. So I just spoke to the member secretary. So he also said he will look into the matter. And whatever it is, we will again have to sort of the finance government to government. Otherwise, the council will take a decision. We will give them a timeline. If they are not paying, then we will put it up to council for the decision. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.